देवा, आमी तुका आर्गां दिता, तुज्या वर्त्या नांवांक महिमा गायता. मोगाल भावा भयणांनो, आयज मिलाक सायबिणीच्या नोवेनाचो नवो दीस. आयज आमी वेस्प समोर ओंपता. वेस्प म्हणजे सांज वो सांजे वेळार केल्लें प्रार्थन वो सांजेचें प्रार्थन. वेस्प वो सांजेचें प्रार्थन क्रिस्ती भावार्थी भोव पुर्विल्ल्या काळांतल्यान करीत आयल्या. सांजेच्या प्रार्थनान आमी देवाक आर्गां दिता आनी देवाची महिमा गावचें बलिदान समोर ओंपता. आयज खरेंच आमकां शुभ वेळ देवाक मिलाक सायबिणीच्या देण्या पासत आनी तिचे वरवीं आमच्या जिवितांत मेवलेल्या सोबार देण्या पासत देवाक दिनवासूंक. आयच्या सांजेच्या प्रार्थनाचो आनी नोवेनाचो विशय 10 कडकारांतलो एकलो देवाक दिनवासता. वच आनी तूर सगल्या वेळार सगल्या पासत देवाक आमी दिनवासूंक फावो. जोरी कोरोना व्हायरसाक लागून आमकां जायते त्रास ओडचून आमच्या जिवितान लागले, तरी मिलाक सायबिणीचे मजतीन आमी आज पासून बरे भाशेन सुरक्षीत आसा. ह्या पासत ह्या मिसान देवाक दिनवासूया. आयचे नवें समोर ओंपतले आमचे मिलाक सायबिणीचे कॉन्फ्रारिया हिच्या दर एका वांगड्या पासत देवा लागीं मागुया. जेजू 10 कडकारांक बरो कोत्ता, पूण तांतलो एकलोच जेजूक दिनवासता. हो ल्हानसो देखावो चलचित्राच्या आदारान पळोवन दिनवासनेच्या उल्हासांनी सांजेच्या प्रार्थनान आनी मिसान भुक्तीन वांटो घेवया. We're leaving tomorrow for Jerusalem, and we're going to look for someone too. Won't you come with us? The one that I am looking for is not in Jerusalem. The one we seek is not in Jerusalem either. But we know he will be, for we've heard that he's going to be there for the Passover. Perhaps your man will be there too. I am sure he will be. But I can never go to Jerusalem. Why not? Everyone goes there at some time or another. Samaritans do not. Oh. So you're a Samaritan, eh? I am. Well, you're also a leper. And we are lepers too. And we would be cured of our leprosy. Wouldn't you? That's why I am here. To find the one who has the power to heal a leper. And that is why we're going to Jerusalem. For we too know of a man, and we've heard that he's going to be there. You mean Jesus of Nazareth? One who works miracles? You need not go to your holy city, because I heard he will soon pass along this road. Are you sure of this? As sure as I am that he can cure us of this leprosy. Then we will stay here and watch for him. Yes. So the lepers watched day and night for the man they hoped would heal them of their leprosy. After some time, one of them saw Jesus coming down the road with his disciples. He's coming! He's coming! He's coming! Are you sure, Master? I'm sure it's Jesus! Let us go and see this man! Come and see! I recognize some of his followers. Look, there's Simon, whom he calls Peter, and his brother Andrew. Do you think he'll help us? I am sure he will. Lord, help us. He healed the leper at Capernaum, he will heal us. Master, have mercy on us. Have mercy. Help us, Master! Help us! Master. Master!
go and show yourselves to the priests. At Jesus' words, the 10 lepers instantly felt the divine authority in the Master's voice. Without a doubt, they realized the promise that was in his word, and they went off to do as he had commanded them. But then... Look! I'm clean! I'm clean too! I'm clean! My stores are gone! I'm clean! Come. Let us show ourselves to the priest. Thank you, Master. Thank you. You have made me well. Look, I am clean again. Were there not 10 lepers cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this stranger? Rise and go your way. Your faith has made you well. Thank you, Master. Thank you. And so once again, Jesus had demonstrated his love and compassion for all men. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामीयान जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. बाबा म्हणून सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज देव. आज नोवेनाचो निमाणो दीस. फाल्यां व्हडा दोबाज्यान आमी मिलाक सायबिणीची परब समोर उमता. आयच्या सांजेच्या प्रार्थनान आमी दुनिया देवाक दिन वाचता. पुलीस वतीर आमकां मोर्जेकारांक ही मिलाक सायबीण आमची आस्कारीन करून दिली आनी तिच्याच आदारान देवा बापान आमकां आशिर्वादान देणें निभयल्यात. ह्या सगळ्या देवाच्या देण्या खातीर आमी हे मिसांत ह्या सांजेच्या प्रार्थनांत देवाक दिन वाचता. आनीक ह्या मिसांत आमी मिलाक सायबिणीच्या सगळ्या कॉन्फ्रारियाच्या वांगड्यां खातीर मागता. जी जबाबदारी तांणी आपल्या हातान घेतल्या ती जबाबदारी बरे तरेन पाडूंक तांकां मिलाक सायबिणीची मजत आदार मागुया. आनी ह्या वेळार आमी सांजेच्या प्रार्थनांत वांटो घेतल्या.
प्रतिगान सुभागी तू अंकवार मारिये, सगळ्या वस्तूंच्या रोचणाराक तुझ्या कुसव्यांत तुवें सांबाळलोय, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात, सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करात. आता आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचे नाव ओर्चित जावं. उदेतीतावन ओस्तोमते पर्यंत सर्वेस्पराचे नाव ओर्चित जावं. सगळ्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चोडून बसला, उंच तावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्यांक तो डोलींतलो उबारता, दुर्बळांक शेणांतलो वयर काडटा. खुंवरां बरोबर ताका जागो दिता. आपले परजेच्या खुंवरां मदें ताका बसयता. वास्टे बायलेक भुरग्या बाळांची आवय करून आपल्या घरांत दादोशी करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. प्रतिगान सुभागी तू अंकवार मारिये, सगळ्या वस्तूंच्या रोचणाराक तुझ्या कुसव्यांत तुवें सांबाळलोय, सर्वेस्पराक जय. दुसरें प्रतिगान जाणें तुका रोचली, ताका तुवें जोल दिलोय, तरी सासणाक तूं आंकवार, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराची वाखाणी कोर जेरुसलेम. सियोना तुझ्या देवाची स्तुती कोर. तुझ्या दारवोट्यांचे आदांबे ताणें गोठ केल्यात, आनी तुजे भितर रावतल्या तुझ्या भुरग्यांक सुदैव केल्यात. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्ल्या सवस्काय आनी पुश्टगुण दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुरसुडीत ताचो शब्द परगट जाता. धव्या कापसावरी तो हिम धाडटा. गोबरा सारको कोरव्याचो तो पावस घालता. चूर केल्ल्या उंड्या भाशेन तो हिमा कापूस शिंवरायता. ताच्या हिवान उदकां जातात निबोर बरफ, पूण ताच्या एकाच उतराक बरफ वेता देवून तो आपलो वारो सोडटा आनी उदकांच्यो व्हांवतात जोरी. जाकोबाक तो आपले उतर कोडीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आनी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. प्रतिगान जाणें तुका रोचली, ताका तुवें जोल दिलोय, तरी सासणाक तूं आंकवार, सर्वेस्पराक जय. प्रतिगान तिसरें सर्वेस्परा तुज्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर तुवे. आमा मनशांक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें, सर्वेस्पराक जय. स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या बापाक, आमच्या देवाक दिनवास सासणांक. जेजू सोवे आमचेर ताची स्वर्गावेली आत्मीक देणी सुबापणान देवून आयली, देखून ताका सासणांक दिनवास.
पवित्र आनी नितळ निर्मळ मोगान ताचे मुखार आमी सदां आसची म्हणून ताणें संवसार रचचे आदी आमकां जेजू सोबे विंचून काडली देखून ताका सासणाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाप. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपली भुरगीं जावची म्हणून आदी फुडेंच ताणें मोगान थाराव घेतलो देखून ताका सासणाक दिनवास. आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा बापान आमकां फावो केली. ताची मोहिमा आमी किर्तूंक दोयेन ताणें अशें केलें देखून ताका सासणाक दिनवास. जेजू सोबें ताच्या रोगतांत देवान आमची सोडवण केली. आमची पातकां बोगसून सोडली. कितली वर्ती देव प्रिती. कितली गिरेस्त ताची कृपा देखून ताका सासणाक दिनवास. ताचे बुदीक ताव ना शीम ना. सुबापणान आपली दया आपली कृपा आमचेर ओतली. अशी आपली गुपीत येवजून ताणें आमकां उक्ती केली देखून ताका सासणाक दिनवास. मनांतलो घूट उक्तो केलो. रोसने खातीर आदी फुडेंच क्रिस्ता सोबें भोलेपणान थारायलोली आपली येवजण बापान आमकां दाखोवन दिली देखून ताका सासणाक दिनवास. वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्या काल स्वर्गा पृथ्वीर आसा तितलें संपूर्णायेन एकठांय करूंक हीच ताची सासणीक येवजण देखून ताका सासणाक दिनवास. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचो देवलो आशिर्वाद तुजेर दुवे. आम मनशाक जिविताचें फळ तुजे उदेशी भोगूंक मेळ्ळें सर्वेस्पराक सय. प्रार्थुया. ओगीच रावन आमची मागणी आमच्यो गरजो हे आमी संत देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्योद नित्याक वार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवटचो लोयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. दोमदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंतियोकेचे उगले उणे आख्खे शार देवाचे उतर आयकूंक एकठांय जाले. इतली उरपोच पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवे तिडवे उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हळें, देवाचें उतर आमी पयलींच तुमकां परकोट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशाचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सोरेस्पोरान फरमायलां, प्रितुमेचें शिमा पर्यंत तुवें तारण पळोवचे खातीर
राष्ट्राचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी खुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदी फुडें नेमलोली आसली तांणी भावार्थ दवरलो. हें पोरवी देवाचें उतर सगळे गांवांनी शिपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भक्तिवंत आनी उंच कुळेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचामळ केली आनी पालूक आनी बार्नाबासाक पिडापीट दिवंक आनी आपले प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायलीं. देखून ते जुदेवाचेर आनी आपल्या पांयांचो धुल्लो फाफडून इकोनियेक गेले, पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. तुमचो जबाब जातलो. शेकांशेक पृथुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली. तुमचो जबाब. शेकांशेक पृथुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली. सोरेस्पोराक रचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजवाड हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावल्या जैत व्हरून सोडवून दिली. तुमचो जबाब. शेकांशेक पृथुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली. इस्रायलाचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सोरेस्पोरान आपली सोडून परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दवरून दिली. तुमचो जबाब. शेकांशेक पृथुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली. शेकांशेक पृथुमेचेर देवाची सोडवण फाकली. आखे पृथुमे गणगणान सोरेस्पराच्या मानांक खुशाल गिताक घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. तुमचो जबाब. शेकांशेक पृथुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सोरेस्पराक जोय जोय. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें. सोरेस्पराक जोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय, सर्वेस्पोराक सोय सोय. Sorvespo तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरुसल्याक वेता आसतना समारिया आनी गालिलिया हांचे शिमे वेल्यान वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोड फुटलोले 10 जाण ताचे वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हणलें, जेजू गुरुजी आमची काकलूत कर. जेजून तांकां पळोवन म्हणलें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचे आंग दाखयात. आनी थंय वेता आसतनाच ते नितळ जाले. तांतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाकाणीत परतून आयलो आनी ताच्या पांयां पडून ताका आर्गां दिली. आनी तो सामारियेकार आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हणलें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर 9 जाण खंय आसात? ह्या पोरक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी जेजून ताका म्हणलें, उठ आनी वच, तुज्या भावार्थान तुका
बरो केलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय 10 कोडकारांतलो एकलो देवाक दिनवासता. वच आनी तूंय तशेंच कर. ह्या विशयाचेर आमचो नियाळ करूंक हांवें आयकोली गोडणी आमकां फायद्याची जातली. एका केलगड्याची खबर ही. हो केलगडी दर एका गेमीच्या शेवटाक रोखडोच खेळा मैदानाचेरूच दिमी घालून देवाक दिनवासतालो. ही ताची सवय पळोवन एकदां एकल्या रिपोर्टरान ताका असो प्रश्न केलो, तूं सदांच खेळाच्या शेवटाक ती तुजो पंगड जिखूं वो हारूं तूं दिंबी कित्याक पडटाय. आनी हो केलगडी ताका असो जबाब दिता, म्हज्या जिवितांत देवा कडसून बरेपणां फावो जाल्यांत तेन्ना हें म्हाका कित्याक असो हांवें प्रश्न करूंक ना. पूण जेन्ना म्हाका थोडीं वर्सां फाटीं काकराची पिडा जाली तेन्ना आमच्या स्वयंबा प्रमाणें म्हाका दिसतालें देवाक विचारूंक, देव हें म्हाका कित्याक जालें. पूण हांवें हो नियाळ म्हजे भितरूच केला. आनी सगळें बरें जेन्ना म्हज्या जिवितांत जाता तेन्ना हें म्हाका कित्याक असो प्रश्न हांव देवा कडल्यान करिना. तर ह्या आव्हानाच्या वेळार देवाचो शीण हांवें कित्याक करूंक फावो. दिनवाशी काळजान आनी उक्त्या मनान ही देवाची येवजण म्हूण मानून घेवंक हांवें थाराव घेतलो. आतां पासून हांव जिखूं वो हारूं हांव कित्याक असो प्रश्न करचे बदलेक दर एक घडयेक हांव देवाक दिनवासतां. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो देव आमचे बरोबर सदांच आमच्या खुशालकायेंत आनी आमच्या सुखांत तशेंच आमच्या दुखाच्या आनी आव्हानाच्या वेळार आमच्या बरोबर आमच्या सांगाता आसा. कसलेय परिस्थितींत तो आमकां आपणायता आनी आमच्या जिवितांत साबार व्हड तशेंच ल्हान मिलाग्र कोत्ता. एक भावार्थी मनीस दर एक घडयेक देवाक दिनवासता. आयचें देवाचें उतर आमकां दिनवाशी जावंक आपयता. पयल्या वाचपांत अंतोकियेच्या जुदेवांचे वागणुची खबर आमी आयकला. दोमदुतां उदेशी जेजून जायती मिलाग्र जायती विजमितां तांचे मोदें केली. पूण जुदेव बरें कितें जातालें ताचे खातीर देवाक दिनवासचे बदलेक ते नाटकांत बोल्ले. शुभवर्तमानांत आमी 10 कोडकाराची खबर आयकला. ही गोडणी न्हय फकत आमकां दिनवाशी मनशाची तोखणाय करता, पूण आमी आमच्या जिवितांत अनुपकारपण ही वांकडी वागणूक सोडूंक दिवंक हुस्कायता. तशेंच ही गोडणी आमकां फकत लुकाच्या शुभवर्तमानांत मेळटा. आनी लूक आमकां सांगता हो दिनवाशी कोडकार जावन आसा एक सामारियेकार. हाचो हेतू म्हळ्यार जरूय जेजून जुदेवा मदें आनी तांच्या मदल्या सोबार जाणांक बरी केली तरी जुदेव जेजू सवे अनुपकारी जाले. पूण जुदेव न्हय त्या लोकांनी जेजूक आपणायलो आनी ताका दिनवाशी जाली. आमी जाणा त्या काळार कोडकाराची कसली परिस्थिती आसली ती. ह्या 10 कोडकार आपलो भावार्थ जेजूचेर धोत्ता आनी जेजूक विनवणी कोत्तात. तांचो भावार्थ कितलो व्हड तें आमकां दिश्टी पडटा. जेजू तांकां सांगता, वच आनी तुमचे आंग याज्ञिकांक दाखयात. हे कोडकार आपूण बरें जातले म्हूण थंयसरूच रावना, थंयसरूच बसनात, पूण जेजूचेर भावार धरून ते रोखडेच वाटेक लागता. आनी आमी आयकलां वाटेर आसतना तें बरें जालें. एक बरो जालो कोडकारान आपले आंग याज्ञिकाक दाखोवंकूच जाय आसलें.
आनी याज्ञिकान तो बरो जालो म्हूण सांगतोच ताका परतून समाजांत मान आनी परतून ताका समाजांत वांटो घेवंक मेळटालो. घोडयेक ते बरे जाल्ले कोडकार ह्या चिंतनांनी गूल जाल्ले आसतले, पूण तो एक कोडकार आपल्याक मेळिल्ली कुर्पा ओळखून घेता आनी दिनवाशी काळजान परतून जेजूशी उपकार आटावंक येता. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जेन्ना भावार्थान आमी देवा लागीं मागता तेन्ना देव आमकां दिता. तेच भाशेन सोबा देणी ल्हान व्हड वो सदांचीच आमी मागिनासतना आमचो मोगाळ देव आमकां फावो करता आनी हाका लागून आमी ताका सदांच दिनवास दिवंक फावो. आमच्या मनांत असो एक प्रश्न उप्रासूंक जाता, देव आमचे दिनवासनेक आशेता काय? हाचो जबाब आमकां मिसांत एक मास्तुतींत मेळटा. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वोदवी बिलकूल सोडना. तरी असले प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. हाचो अर्थ म्हळ्यार आमच्या दिनवासने उदेशी आमी देवाची कृपा ओदेक जोडूंक पावता. आमची दिनवाशी आमकां देवाच्या संबंदांत रावंक आदार करता. तशेंच आमच्या जिविताच्या अणभवलेल्या मोगाच्या आनी दर दिसाच्या निर्माते आसावे आमकां ओडटा. जितली आमी देवाक दिनवाशी जातात तितली आमी आमच्या भावा भयणां सोवे दिनवाशी जावंक पावतल्या. दिनवाशी जातली आमच्या जिविताची चाल. आंकवार मारयेन आपल्या जिवितांत कितेंय घडोवन सदांच ती देवाक दिनवाशी जाली. तिचें वाखाणणेचें गीत हें आमकां स्पश्ट दाखयता. तो आयज आमच्या जिवितांत आमी कितें घेवया. ह्या दिसांनी आमी कोविड-19 हे पिडेक लागून आमी गंभीर परिस्थितींत जियेता. जायत्या अडचण्यांक आमी फुडो करचो पडटा. जायत घडयेक आमचें दिसपटें जिवीत जड जालां आसतलें. असले परिस्थितीक लागून आयज जेजूचो उलो आमकां देवाक सदांच दिनवाशी जावंक. घडयेक आदले भाशेन आमची परिस्थिती नासत, तरी पूण आमचे लागीं जें कितें आसा ताका लागून आमी दिसपोटी देवाक दिनवासूंक जाय. बागेवन पावलूची उतराचो आमी उगडास करुया. सोम्या सोवें सदांच खुशाल रावात. नव्यान सांगता खुशाल रावात. तेच भाशेन हेर आमची भावा भयणां जेन्ना आमचे सोवें ल्हान वो व्हड कोडणी ती आदारतात तेन्ना आमी तांकां एक दिनवासनेचें उतर आमच्या काळजांत म्हणुया. कोंकणींत आमकां एक सोबीत उद्गार आसा, देव बरें करूं. हाचो खऱ्या अर्थान आनी पूर्ण काळजान आमी वापर करुया आनी शेकी आमचे दिनवासनेचें फळ आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत एक आदाराचे आमी पावतल्या. एक दिनवाशी मनीस म्हाका कोर म्हूण ह्या मिसा बेटींत आमकां दर एकल्याक कृपा मागुया. हे वेळार आमची मागणी आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान, फिलीप नेरी आमच्या बिस्पान आनी सगळे याज्ञिकाक सगळ्या वेलार आनी सगळे सुवातेर देवाक दिनवासूंक आनी पोरजेक ते आदाराचे जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे करता तुका. राजकारभार चलयतले पोरजेन आपल्या निवेदन हाडलां हें मोतीन दवरून सदांच तांचे सवे उपकारी रावंक आनी तांचे पसत मागूंक देवा लागीं मागुया.
जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. जिवितान न्हय सूख संतोशाच्या वेळार बोगोर दुखा कोश्टा वेळार पोरयान देवाक सदांच दिन वासूंक आनी ताकाच वाखाणूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. आयचे नवेन कोत्तोले कोफ्राऱ्याक मिलाक सायबिणीचे मुजोतीन आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. भोव मोगाळ बापा, दोन दिसा दर घडये तूं आमकां आशिर्वादान आनी देणें भरता. तुजे आशिर्वाद ही तुजी देणी आमी ओळखून सदांच तुका आमी दिनवासूंक तुका वाखाणूंक आमकां तुजे कृपेन आनी देण्यांनी भर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. यादनीक हुंडो समोर पिता आमची मनां समोर पुया. आत्मीक हुंडो तयार कोत्ता कासां आमची तयार करया. यादनीक दाखा रोस पेटयता आमी आमची जीण भेटोया. क्रिस्ता रगत तयार करता पियोंक आमी आयती जावया. म्हज्या बाबा भयणो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तशें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सरेश्वर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारी येतावन झोलम घेताना तिचें आंकवारपण इबाळूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारण तो पवित करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची कहर्सां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी, ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सरीश्वर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका बापा दिन वाचून तो मुडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका बापा नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gutoya. Jesu mehelo, Jesu জীবন জালা, Jesu noviane tolo. Jesu mehelo, Jesu জীবন জালা, Jesu noviane tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी खो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारयेत देवाचे माई सांगाती, तिचो पती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धरून दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या जिवितांत सुख कुशालकाय बरेपण येता त्याच वेळार आमी देवाक दिन वाचूंक न्हय. बगर आमच्या जिवितांत दुख्ख प्रश्न आडखडे येताय त्या वेळार देवाक आमी दिन वाचूंक, देवाक आर्गां दिवंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां त्याच देवाचो आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सळवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दर दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती ताच्या जेवणांत वांटो घेता ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाड बाबुर्नो कोरोना व्हायरस हाका इगोजेंत ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक जायना देखून आमच्या जेजू कोंड्या सोऱ्याच्या रुपान शेवूंक जायना. घरांतूच रावून जावं टीव्ही केबलाचेर वो मोबायलाचेर मिसां दाखयता तातूंत वांटो घेतना आमी आत्मीक जाता. हे वेळार आत्मीक कोमयां घेवंक म्हजे बरोबर हें मागणें करचें. मोगाळ जेजू तूं संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका मुळ्यांत घेवंक आशेता. एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आखोस तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रतिगान सर्वेस्परान आपले ल्हानवीक चाकोनीचेर दीस घाली देखून सगळ्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी सर्वेस्पराक जय. Mozo atmo सर्वेस्पराक वाकंटा Mocha tarka deva sove murgota Mozo atmo सर्वेस्पराक वाकंटा Mocha tarka deva sove murgota Tavelan vinza konice Krishkali Sogyo pinka maka bagi muntolyo Sorgolistan maka kili ojapa Povito cinsona uchit tacena Apni bukti kortelya thai am sodil
पिणकेन तातूं दया दाखयता आपलो बलिश्टा दुबारून सोर्विस्पोर काळजा मनान भूक दवरतल्यांक धांवडायता पुतवेदारां सुत्रां वयले सुटिता Canto mai mogan voi cata O che lo gli han dato ascolta degli Crestan sale al calicoro portita U crastorun aplia doia mocazzo Israela kapляца крав Магита Abrahama kanitacea duputa Dile utor voi spasitiu samarta Moima bapa kaniputa anaplia Adiatani soda sodaka Moima bapa kani puta anatmya Adiatani soda sodaka प्रतिगान सर्वेस्परान आपले लानवीक साकोलींचेर दीस घातली देखून सगल्यो पिणका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी सर्वेस्पराक सय प्रार्थुया कोण वड्या बापा भाग्योत आंकवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या देण्यांनी दादोशी केल्यात देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाळ भावभयणो 9 दिसांची नोवेनांनी मिलाक सायबिणीचे परबीक आमी तयारी केल्या उपरांत फाल्यां व्हडा दोबाज्यान आमी मिलाक सायबिणीची परब आमचे मोर्जेचे फिरगोचेन समोर उमता. कोरोना व्हायरसाका लागून ह्या नोवेनांनी आमच्यान वांटो घेवंक जावंक ना आनी फाल्यां हे मिलाक सायबिणीचे परबीन तुमकां फिरगोसकारांक हे परबीन वांटो घेवंक जायना देखून घरांतूच रावन फावो त्या मागण्याच्या वातावरणान सकाळीं वळा दोबाज्यान आमचे बरोबर 7 वाजता ही मिलाक सायबिणीची परब आमी समोर उमतल्या आनी एक पाड उगडास करता फाल्यां सकाळीं 7 वाजता ही मिलाक सायबिणीची परब आमचे इगोजीन जातली आनी त्या वेळार आमच्या लायव्ह स्ट्रिमा वरवीं तुमच्यान जावं टीव्हीचेर मोबायलाचेर लॅपटॉपाचेर ती पळोवंक जाता आनी एक पाड उगडास करता फाल्यां परब सकाळीं 7 वाजता तुमच्यान लायव्ह स्ट्रीम हाचेर ती पळोवंक जाता. आनी खरेच भाशेन हांव ही संदी घेता तुमच्या मोर्जेच्या फिरगोसकाराच्या नांवान खरेच भाशेन डिकन एल्वीस गुदीन ह्या आमच्या भावाक हांव काळजांतान दिनवासता. डिकन एल्वीस गुदीन आमचे फिरगोजेन डिकन कसो जुन्याच्या म्हयन्यान तावन आज मेरेन गोवडीक अनुभव घेवंक बरोबर आपले यादनिकी संस्कारणेची लागशिल्ली
तयारी आनी आकारणी करूंक आमचे मोदें आसलो. आमचे फिरगोजेन आमच्या गोंवडीक वावरांत जावं पॅरीस कावन्सिलाक बरोबर जावं सेवा धर्मीक वाटेन गायन मंडळा वाटेन वेदी सेवकां वाटेन तरणाट्यां वाटेन दोतोनी वाटेन सगळे तरेचो आदार ताचे वरवीं आमकां मेवलो. हाचे खातीर तुमच्या नांवान मोर्जेच्या फिरगोसकाराच्या नांवान हांव डिकन एल्वीस गुदीन आमी तुका दिन वाचता. एके वाटेन ताचो आदार आनी सहकार आमच्या फिरगोसकारांक भरपूर मेवलो जाल्यार दुसरे वाटेन गोंवडीक अनुभव घेवन तो गिरेस्त जालो म्हूण आमकां दुबावूच ना. देवान ताका एक बरो गोंवडी यादनीक जावंक जायत्या देण्यांनी आनी गुणांनी भरलेलो आसा. आनीक हे ताचे देणे हे ताचे गूण ह्या वर्सा आमचे फिरगोजेन ताणें आमचे सेवे खातीर वापुरले. हाका लागून आमी तांकां दिन वाचता. आजून कोरोना व्हायरस लॉकडावन जाल्ल्यान ताची यादनेकी संस्कारणी तारीख आमकां खबर ना. मिलाक सायबिणीचे मोजतीन देवान आमच्या डिकन एल्वीस गुदिनूक सगळ्या आशिर्वादान भरूंक आनी वेगळ्यानूच ताका ही यादनिकी संस्कारणी फावो जावंक आमी डिकन एल्वीस तुजे लागीं खतखत्यान मागता. सगळ्या तुज्या बरेपणा खातीर सगळ्या तुज्या सहकारा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुका आर्गां दिता. देव बरें करूं. पयले सुवातेर दिन वाचूंक सोदता पवित्र त्रित्वीक. हे फिरगोजेंत म्हाका म्हजें मुनियारपण चलूंक फावो केल्या खातीर आनी ते बरे भाशेन पाळूंक फावो जाल्या कृपा आनी बळा पासत हांव देवाक दिन वाचतां. म्हज्या काळजांतल्या खोलायेंतावन हांव पादविगाराक पाद्र मिगेलाक देव बरें करूं म्हणटा. हें आख्खें वरस म्हज्या आकान्येन आनी गोंवडलीक अणभवांत आनी मुनियारपणांत ताणें म्हाका खूब दिशेन आदार दिलो आनी आपलें मार्गदर्शन दिलें. फादर तूं सदांच सपोर्टीव आसलो आनी तुजें मोवाल शेगूण म्हाका खूब आवडलें. एक बापोयचो उपकार तो जावन केन्नाच म्हजेर थापोवंक ना, पूण वेळाचे वेळार म्हाका करेक्ट करून आनी एडवायस दिवन ताणें म्हाका खूब आदार दिलो. तुजो गोंवळीक अणभव म्हजे बरोबर शॅर करून दुबावाविरेंत हांव खूब गिरेस्त जालो. म्हज्या मोगाळ मोर्जेच्या फिरगोसकारांक तुमच्या आदाराक आनी तेंको दिल्या पासत हांव तुमचेर आदारी. जायत्या बाजूंनी तुमी म्हाका वाडोवंक आनी म्हजी आकांनी बरे भाशेन जावंक आदार केला. तशेंच तुमचे सवें आनी तुमचे बरोबर सेवा करपाची वेगवेगळी सवलती तुमी म्हाका दिल्या खातीर हांव तुमचेर उपकार आठवयतां. तुमचो मोग हांव केन्नाच विसरचो ना. खेरीत भाशेन दिन वाचूंक सोदता अजीत, शाप्रू आनी निफा आनी तुमकां सगल्यांक जी ह्या फिरगोजेंत बारी वावुरतात. जे दिनवास फिरगोज गोंवळीक सोबेक देव संदेशकारांक आनी दोतोनीच्या भुरग्यांक वेदी सेवकांक तरणाट्यांक आनी खोयराक कोणाचीच नांव घेनासतना हांव सगल्यांक दिन वाचतां आनी तुमकां मोर्जेच्या फिरगोसकारांक देव बरें करूं म्हणटा. सगल्यो बऱ्यो वस्तू शेवटाक पावताच. एक वरसभर हांव तुमचे बरोबर आसलो आनी हें एक वरस म्हाका ऑर्ताबरीत आनी सुफळ जालें. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. मिलाग सायबिणीचे विनवणेन देवान आमचेर आपलो सुबां आशिर्वाद घालूं. आनी एकदां तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक जय देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय Maria mai curpeci Cota vinzor molori Maria mai Jesuci Maria mai moci Maria mai curpeci Cota vinzor molori Maria mai Jesuci Maria mai moci Bodulok tu cenau Kalsahan mocha woktam Mova vorti korsan Jibir moche keroitam Mogace mai moche Tuce vengelita Maria, 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 Maria moche mai Maria, 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 Maria moche mai